गोंयांत नुस्त्याचो विशय वाडत आसा। नुस्त्याक फॉर्मलीन लावन गोंयांत विकतात हे अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यान उक्ताडार हाडल्या उपरांत गोंयांत बोवाळ जालो। राज्य सरकारान गोंया भायलें नुस्तें गोंयांत हाडून विकपाचेर बंदी घातल्या। गोंयांत नुस्त्याची आयात करतात तांणी अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचो परवानो आनी घातलेले अटी मान्य करपाक जाय, अशें अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकारांक सांगलें। पॉलिटिकल इशू कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। रेजिनाल्ड के पास इशू नहीं है तो वो हमेशा पेपर में अपना फोटो छपाने के लिए वो स्टेटमेंट करता है। मैं क्या करूं? मैंने अभी इनको बोला है कि फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइंस है वो जो पालता है वो करेंगे। जो ये अभी होलसेलर जो कोर्ट में गए, हम हमारा कोर्ट में स्टैंड देंगे। हमारी एजी की तरफ से हमारा स्टैंड वेरी क्लियरली है कि फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइन बने हैं वो गाइडलाइन के हिसाब से ही हम चलेंगे। वो गाइडलाइन वायलेशन होना नहीं देंगे। सरकारान गोंया भायलें नुस्तें गोंयांत परवाने शिवाय हाडपा खातीर बंदी घातल्या। सरकाराचो हो निर्णय गोंयकारांच्या भलायकेच्या नदरेन घेतला। कोणाक आवडलो ना जाल्यार तांकां न्यायालयान वचपाचो हक्क आसा, अशें मंत्री राणेन सांगलें। वी आर व्हेरी फर्म दॅट तुम्ही फूड जे ट्रान्सपोर्ट करता तुम्ही ते FDA चे परमिशन आणि ट्रान्सपोर्टेशन घेतल्या शिवाय आम्ही तुमकां अलाव करचे ना हांगा कसलोच धंदो करपाक काय भितर नुस्तें हाडपाक। हे आमचें ठाम चल्लां। काल विजय सरदेसाय स्वता वचून ते प्रिमायसीस आयडेंटिफाय करपाचो प्रयत्न केलो। आय थिंक ही वील गिव मी अ फीडबॅक टुडे। ही इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम हिज सायड टू सी इन द PDA मार्केट जागो आमकां 500 स्क्वेअर मीटर इमिडिएटली जाय ते करून ताबडतोब आमी फुल स्विंग वतले। पूण एक लक्षात घेयात, कोर्टान ते केल्यार आमी आमचो स्टँड डिफेंड करतलो। आमी डिफेंड करता गोंयची जनता डिफेंड करता। गोंयचे जनतेचे हित, गोंयचे जनतेचे सुरक्षा करपाचें आमचें काम आसा। हांकां तेंचो अधिकार ते कोर्टाक वचूं शकता, पूण आमचो स्टँड आमी कोर्टा फुडें मांडटले। हो कायदो फूड सेफ्टी एक्टाचो कायदो ते आमी उल्लंघन करपाक दिवचे ना। आमी आमचे स्टँडार फॉर्म आहा, तेजेर आनी बदल जावचे। आनी गोंयांत खंयचें ट्रान्सपोर्टेशन इंटरनली जाता ते ड्रायव्हरा कडेन ते डॉक्युमेंटेशन आसूंक जाय। बाबा आपूण ह्या पॉयंटांतल्यान घेतल्या थंय व्हरता ते आमी फॉर्म रावतले। ते आमकां जर डॉक्युमेंटेशन गावलें ना आमी नुस्तें सरत। प्रत्येक खात्याक मंत्री आसा आनी त्या मंत्र्याची जबाबदारी आसा। प्रत्येक गजालीक भलायकी मंत्र्याक जबाबदार धरून कांयच फायदो ना, अशें मंत्री राणेन सांगलें। दूध गोवा में आता है तो हेल्थ मिनिस्टर को आप पूछते हो, वेजिटेबल का कुछ हो गया तो मुझे ही पकड़ते हो। अभी गार्बेज आपको वो मंत्रालय को पूछना पड़ेगा, बाबा आप क्या कर रहे हो, उनको पूछे, वो उत्तर देंगे, उनको पता रहेगा। गोंया भायलें नुस्तें गोंयांत हाडून विकपाचेर बंदी कायम आसतली। तशेंच नुस्त्याच्या विशयाचेर कोळंगडचो आमदार मायकल लोबो आनी पुलीस महानिरीक्षका कडेन उलयतलो। गोंया भायलें नुस्तें गोंयांत येता ते पुलिशेक तपासचेच पडटलें, अशें विश्वजीत राणेन सांगलें। हांव मायकला कडेन उलयलां, परत मायकल कडेन बसून उलयतलो। पूण एक आमी सगळ्यांनी युनिफॉर्म आमचें डिसिजन आहा की कंप्लायन्स जावंक जाय। आनी गोंयचें नुस्तें भरपूर आहा, गोंयचें नुस्तें आहा पुरो आहा की हांगा आमकां सप्लाय करपाक। हांव आतांच उलयलां, हांव प्रत्येका कडेन उलयत आसता, पूण कित्याक बॅन हो वयचो ना, तो फायनल। आयजीपीन सांगलां सर सगळे बसींनी येतात ते सगळे चॅक करूंक जाय। हांव IGP कडेन उलयतलो। IGPन कितें सांगलां म्हाका खबर ना, हांव वाचूंक ना, पूण IGP पुलिसान तें काम करचेंच पडटलें। त्या पुलिसाक कोणी चॉयस दिवंक ना।